पाऊस वेळार आयलो जाल्यार बरो, मोसम सोडून आयलो जाल्यार संकट. काणकोण तालुक्यांतल्या शेतकारांची अशीच अवतिकाय जाल्या. मोसमा भायर येयल्ल्या पावसान गुळे, गांवडोंगरी, खोतीगांव अशा वाठारांतल्या शेतांची वाट लायली. आयकात देविदास गांवकाराक. वेगवेगळ्या प्रसार माध्यमांनी टीव्हीनी पावस येतलो म्हणून सांगिल्ले, तरी पूण कांय लोकांनी सुरू केले उपरांत कांय लोकांक आपलें शेत कापचे शिवाय गत्यंतर नाशिल्लें. कारण गांवांनी सगळें शेत कम्युनिटी सिस्टमान आसता आनी एक कडेन जर कापलें जाल्यार दुसरे कडेन तें रोखडें कापचेंच पडटा. तशें दवरलें जाल्यार जानवरां आनी गोरवां खातीर तें सांबाळप सामकें कठीण आसता. सद्याक काल पयर जो अकस्मातपणे पावस पडलो, ह्या पावसा लागून काणकोणांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी जी शेती जी आसा, लोकांनी कापणी सुरू केल्ली ती उदकांक सामकी गेली आनी बऱ्याचशा कडेन ही शेती कुसपाकय लागलेली आसा. आयज आमी हांगासरल्या ह्या गुळे हांगासर तुमी शेतांक पळयतात जाल्यार कांय कडेन शेत जें आसा तें शेत वाऱ्यान आड पडलां. कांय कडेन शेताच्या बांद्याक उदक साचल्या उपरांत त्या लोकांनी ते शेत कट करून सायडीन काडून दवरलें आसा. जाल्यार कांय कडेन नुवपाक घातले कडेन उदक भरिल्ल्यान तें पोंवपाक लागलें. लोकांनी भात लुवन दवरिल्ले, पूण अचकीत पावस आयिल्ल्यान कापिल्ली कणसां उदका पोंदा गेली, सांगता बाळ वेळी. हय, पावसान भिजून गेले. तुमकां खबर ना पावस बी येतलो म्हणून? पावस येतलो खबर आहा, लोकांक सगळ्यांक नुवले, आमी नुवले. पयलीं झळना न्हू ह्या सायडीन, तेका लागून आमी नुवले, पावस येयलो ना. आतां पावस पडलेल्यान कितें सामको कितें प्रॉब्लेम जालो? पावस पडल्यान ती आतां कुसता ना. आतां कितले दीस सुकचे पडटले हें? 5-6 दीस काय जित्या न्हू. कसलें रोयिल्लें हें आतां? कर्जत. थोडे सुकला, थोडे जिते आसा अशें? हय, थोडे सुकल्या, थोडे जित्या जाल्यार ते कुसता. आनी पावसाक भात झोडोवंक बी शकता? हय, पावस झडटा. खूब झडटले? हय, खूब झडटले. कोवळीत आसा आनी भात झडटा न्हू. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.